नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by GP Parsik Bank. तीन महिन्यांच्या ब्रेका उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकाराची पड्ड्या फाटल्यान कॅबिनेट. मुख्यमंत्र्याच्या दोळ्या मुखार अजेंडा वेले थोडे आयटम पास. मुख्यमंत्र्याचो व्हिडिओ पुरावो ना तो ना. अमेरिकेसावन म्हापशेचो आमदार आदलो मंत्री फ्रांसीस पावलो गोंयांत. 3 महिन्या उपरांत कॅबिनेट बसका जाता आसतना फ्रांसिसाचे लँडिंग. फ्रांसीस चलता भोंवता उलयता. आयपीबीची बसका जाल्लीच ना. दुयेंत मुख्यमंत्र्याक बसोवन मिटिंगेचो सीन. प्रोजेक्ट पास करून घेतिल्ल्यांची बॅगां परत दिवची पडत म्हूण नाटकां. आपाचो सणसणीत आरोप. मायनिंग फ्रंटाचे फुडारी दिल्ली मेळे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सुरेश प्रभू. अध्यादेशा खातीर फायल अटॉर्नी जनरलाचे कचेरेंतल्यान 2-3 दिसां भितर क्लियर करपाचे खंय उतर. लोह पुरुष सरदार पटेलेच्या नर्मदेंतल्या पुतळ्याचे प्रधानमंत्री मोदीन केले लोकार्पण. संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो पुतळो स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आता भारतांत. सावड्ड्या सावन मडगांव येवपी ओव्हरलोडेड बस गाडयेचो ॲक्सिडंट. बसींतले सुमार 20-25 पॅसेंजर जखमी. जखमींक शिफ्ट केले हॉस्पिसियोत. आणि एफसी गोवाचो ब्रेस्तारा जमशेदपुराक लागतलो कस. कोरो सस्पेंड जाल्ल्यान पालांकाक मेळूंक शकता पयलो स्टार्ट. तीन महिन्यांचे ब्रेका उपरांत पर्रीकाराचे कॅबिनेट बसकेक पॅरा टिचर्सांक मानधन वाडीची थाकाय. पीडब्ल्यूडी सोसायटी कर्मचाऱ्यांक मुजत वाड. ममता स्किमीत सुदारणा. माविन म्हणटा मुख्यमंत्र्याक सुशेग जाय तरी तो दर 15शीक खंय कॅबिनेट बसका घेतलो. सुस्त प्रशासनाचो इश्यू कॅबिनेटात आयलो. ब्रेस्तारा खंय तो पक्षाच्या फुडाऱ्यांक मेळटलो. एक मंत्री एक उलयता. मात मुख्यमंत्र्याचो फिटनेस व्हिडिओ ना. सगळे पड्ड्या फाटल्यान. See, the whole agenda, whatever is there, has been cleared. Even they were table items. CM was fully fit. He participated in discussions. He gave his valuable suggestions. Except that the meeting did not take place at the Secretariat. Everything else is like a normal cabinet meeting. It is only that the Honorable Chief Minister needs a little more rest. So he will be resting for some time. But in between, he said, whenever there are issues, he will be calling each one of us individually. Tomorrow he is meeting the party people. So like this work will go on. So normal functioning will not be impacted. Normal functioning will not be affected at all. PWD लेबर सोसायटी आसा त्या हातूंत जे इंजिनियर्स आसा त्यांची वेगवेगळी सॅलरी आशिल्ली आणि ती सॅलरी ॲट पॅरिटी करपा खातीर तो एक इश्यू आशिल्लो. 12 टिचर्स म्हणून जे 132 टिचर आसा तांकां सॅलरी एनहान्स करून 2019 मार्च पर्यंत तांचे अप्रुवल जालें. कलांगूटचो इश्यू विशीं डिस्कशन जालां आणि इट इज डिफर्ड फॉर नेक्स्ट वीक. तिसरें इज अ डेट रिलीफ स्कीम फॉर मायनिंग एफेक्टेड हॅज बीन एक्सटेंडेड टू मार्च 2019. हें आमी एग्जामिशन डायसेशन सोसायटीक दिल्लें आहा. GST अमेंडमेंट जो घेतला तो आमी एक्सेप्ट केला. ही तिसरो जो एजेंडा आयटम आशिल्लो टू डिमार्केट एंड नोटिफाय लँड एट मेजरिंग 28,000 स्क्वेअर मिटर्स in village Kalangut as investment promotion area. This we have deferred. There was a strong objection to this because certain members also said that it was a private forest and it was having a steep gradient. So it has been sent back to IPB for clarification on all these issues. And there is an amendment to the Mamta scheme which has also been accepted. आणि एक शॅक्स थोडे शॅक्सांचे इशू आशिल्ले की ती मिटींग घेवंक नाशिल्ली आनी तो एनवायरमेंट सेक्रेटरी ना म्हणून ताणी ती डिसेंबरान रेज केल्ली. सो आय रेज दॅट इशू दॅट दीस इज इनजस्टीस टू गोवन बिकॉज दीस इज द सन ऑफ द सॉयल
and the season is starting. So meeting मातशी बेगीन घे म्हणून ह्या आठवड्यात अलॉटमेंटाचे अलॉटमेंट तो हांगा खंय रे ते काणकोण ते जे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग रेट्स आहात फॉर चेंज ऑफ यूज पयलीं कितें आशिल्लें रेट नाशिल्ल्यो पयलीं चेंज ऑफ यूज वॉज फ्री सो आतां आमी ताका रेट घाल्या ती रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट एंड टावन प्लॅनिंग वील सीट एंड फायनलायज द रेट्स उलयले आमी पळय आतां फॉर एग्जाम्पल हे शेकांचो इश्यू इज पार्ट ऑफ द सेम थिंग दॅट the administration needs to be responsive to the demands of the locals. So we will keep the bureaucracy on a tight leash to ensure good governance is given to the Goans as they deserve. मेन म्हणते माझे असलेले रेग्युलर करपाचे स्पोर्ट्साचे भुरग्यांक कळ्ळें तुका 260 कितले आहात 282 कितले आहात आनी ताणें आश्वासन दिल्या की फायनान्सा कडेन बसून हे आमी क्लियर करया म्हणून कारण ते इतली वर्सां जाली काही लोक आहात ते रिटायर जावपा पावले पण अजून रेग्युलर आनी तेंची स्केल मेळूं नासली सो ती स्केल लावपाची हांवें ऑलरेडी कॅबिनेटा भितर उलयला आनी ताणें कन्सिडर करता म्हणून Visteon is a $2.5 billion company which is coming to Goa, the first one of its type, which is going to set office 1st November. फाल्याच्यान they are planning to start operations. As cabinet clearance मेळ्ळें आसा. So फाल्याच्यान जातकर immediately what they have done is already they have recruited 18 people which are all 100% Goans and all who are freshers. Salary bracket is around 40-45,000 rupees to start with. सुमार 3 म्हयन्यांनी ही कॅबिनेट मिटींग जाल्ली सुमार वरभर ही मिटींग चल्ली आमकां भितरल्यान मिटींग अटेंड करून दिल्ले मिनिस्टरांनी म्हायती दिल्या ते प्रमाण 8 एजेंडा वयले आयटम आनी थोडे टेबल आयटम आशिल्ले ते भायर एडमिनिस्ट्रेशन स्लो जालां आनी ऑफिसर्स मातशे स्लो जाले आनी ऑफिसर्स काम फुडें फायली फुडें धुकळिना तेजो इश्यू कॅबिनेटा भायर हो विशय डिस्कस जालो दुसरे माविनान सांगला ते भशेन सीएमाक आनीक रेस्ट घेवपाची गरज आसा तरी आसतना तो थोडी कामां करीत रावतलो फाल्यां पार्टीक मेळपाचो दीस दवरला ते उपरांत जशे जशे इश्यू येतले तशे मिटिंगो चालूच आसतल्यो विजयान आमकां इन्फॉर्म केलें की आनी 15 दिसांनी परत एक हांगाच कॅबिनेट मिटींग जातली ब्युरो वांगडा हांव लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर अमेरिकेत स्लोन कॅटरिंग कॅन्सर सेंटरात उपचाराक गेल्लो म्हापशेचो आमदार फ्रांसीस डिसोजा सांजे दाबोळे विमानतळार लँड जालो 3 म्हयन्या उपरांत एके वटेन मुख्यमंत्री पर्रीकाराची कॅबिनेट बसका जाता आसतना फ्रांसीसाची गोंयांत एंट्री भलायकी बरी नाशिल्ल्यान आदलो नगर नियोजन मंत्री फ्रांसीस आनी वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकाराक मंत्रिमंडळांतल्यान काडिल्ले फ्रांसीस चलता भोंवता आनी उलयता I'm not taken any news. Only see prudent and 365. इतकं न्यूज होता पण इतकंच जाणावं आय डोंट नो द इंटरनल स्टोरी बारीक खबरो म्हाका ना बारीक खबरो आतां घेतलो फाल्यां आनी परवा उलयतलो प्रेसा कडेन म्हाज्या मनान खूब आसता पूण त्या म्हाका बरें आयपीबीची बसका मोठे फ्रॉड आपाचो आरोप प्रोजेक्ट पास करून घेतिल्ल्यो बॅगो परत दिवच्यो पडत म्हणून बसकेचो मुख्यमंत्र्याक बसोवन सीन उबो केला पयली मिटींग घेतली तिवूय फटिंगपणां आनी ती आंगलट आयले उपरांत हे खंय नवें फ्रॉड मुख्यमंत्र्याक आसा कॅन्सर ताका उपचारांक मेकळीक दिवपाची सोडून चल्ला ते सामके चुकीचे गोंयांत राष्ट्रपती राजवट लायात म्हूण आप मागता आनी जे फोटो रिलीज केल्यात तर अर्दवर आयपीबीची मिटींग जाली तर तो सीएमाक बसोवन दाखयला आनी तो पांय तसोच वयल्यान आसा तुमी बारीकसाणेन पळयल्यार आनी हात असो आसा रायट हँड लेफ्ट हँड असो आसा मागीर दुसरो फोटो दाखयला जो प्रमोद सावंता बरोबर आसा ताजे कडेन मिटींग जर 20 मिनटां जरी जाली आसतली तरी पूण सीएम तसो बसून आसा आमी म्हणटात आमी सदांच ताजे बरें मागून आयला कित्याक हेल्था कडेन आमकां कोणा कडेन वायट चिंतपाचें ना जाल्यार ह्या मनशाक तुमी हॉस्पिटलांतल्यान हाडून थंय दवरता जाका ट्रिटमेंट जाय आसा पॅनक्रियाटीक कॅन्सराक त्या म्हणजे इतलो वीक आसा तो बिचाऱ्याक तुमी ताका त्रास कित्याक करता कारण आयपीबीक 250 कोटीचे प्रोजेक्ट तुमी पास करपा जाय म्हणून पयलीं बॅगां घेतिल्लीं आसा म्हणून ह्या मनशाक हाडटा तुमी की 2 हॉटेल प्रोजेक्ट आसा जे सीआरझेडान भितर आसात काल जे जाला ते आम आदमी म्हणटा की इट इज वन ऑफ द बिगस्ट फ्रॉड्स आमकां खबर आसा ते भशेन मिटींग जावंकूच ना बेश्टी मिटींग जाल्या म्हणून एक चित्र प्रकट केलां आनी तांकां जाय तशी डिसिजनां घेवन ते मेकळे जाल्यात दॅट मिन्स द फ्रॉड परपेट्रेशन ऑफ द फ्रॉड स्टार्टेड वीथ दॅट प्रिवियस अटेम्प्ट टू होल्ड दीस मिटींग आनी हांकां आतां दे वॉन्ट टू रश थ्रू द थिंग आनी ऑलरेडी पयशांची बॅगां घेतल्या अशें दिसता आनी ती परत दिवची पडत म्हणून काल सीएमाक ताणें उबो केला अशें दाखयलां अशें कांयच घडोवंक ना असो आम आदमी पार्टीचो आरोप सिट्युएशन इन दीस कंट्री वेर देर इज नो गव्हर्नन्स
आनी गव्हर्नन्स नासतना अशे प्रोजेक्ट तेजे व्हडले प्रोजेक्ट पास करप घाईघाईन that will prove detrimental to the state of Goa in future. काल सरकारची जी आयबीबी मिटींग झाली ती फक्त लोकांना दाखवपा खातीर काही प्रोजेक्ट घाईघाईन पास केले गेले. राज्यात कांयच एडमिनिस्ट्रेशन ना, तर ह्या सगळ्याचेर आम आदमी पार्टीन गोव्यात राष्ट्रपती राजवट लागपाची ती मागणी केलेली आसा. गोयच्या मायनिंगा विशीं अध्यादेशाची फायल अटॉर्नी जनरलाच्या ऑफिसात आडकल्या. 2-3 दिसां भितर क्लियर करून घेवपाचे उतर खंय केंद्रीय कायदो मंत्री रविशंकर प्रसादान मायनिंग फ्रंटाच्या फुडाऱ्यांक दिला. पोती गांवकाराच्या फुडारपणा खाला फ्रंटाचे शिष्टमंडळ प्रसाद आणि सुरेश प्रभूक दिल्ली मेळ्ळे. दोगांय मंत्र्यांनी खंय मायनिंग बेगिनात बेगीन सुरू करपाचे उतर दिला. आज काल आम्ही एका तुझं सुरेश प्रभू त्याने सांगला की आपण जी फाईल असते क्लिअर करून घेता आणि आपल्याला बेगीन बेगीन हे करपाक जाय आनी वी विल सपोर्ट. आणि मागीर PS टू द लॉ मिनिस्टर तेका मेळ्ळा ताणेच अपॉइंटमेंट अरेंज केल्ली. आणि मागीर काल मागीर हेच अपॉइंटमेंट चालू आसतनाच आमी हेजे कडेन मागलेली लॉ मिनिस्टरा कडेन अपॉइंटमेंट. ती आज 12 जाली आणि ताणें सगळें ब्रीफ आमी ताका ब्रीफ केलें सध्या फायल खंय आसा एजीच्या ऑप्शन आसा अजून मूव जायना. तो म्हणपाक आपण ते क्लियर करता आमकां कित्याक सगळे चीफ मिनिस्टर फाटल्यान लागले गव्हर्नमेंट फाटल्यान लागले आणि पार्टी म्हणून तो विशय सॉर्ट आउट केला तांकां सगळ्यांक जाय आणि फुडल्या 2 दिसां भितर आमी ती फायल मूव करता. फायल कितें ती अमेंडमेंट ओके अमेंडमेंट जे आमी सजेस्ट केल्ले पळय ते अमेंडमेंटाक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर फॉर्म केल्ले पळय हय ते ग्रुप ऑफ मिनिस्टरांचे मिटींग जाले 2-3 आणि तातूंत तेंच्यानी ते अमेंडमेंट प्रपोज करचे डिसिजन घेवन मायन्स मिनिस्टरीन ती फायल लॉ मिनिस्ट्रीक धाडलेली आणि लॉ मिनिस्ट्रीन ती फॉर ओपिनियन एजीचे ऑप्शन धाडलेली. ती थंयच पेंडींग आसली जाल्यार ती आतां 2-3 दिसां भितर क्लियर करता म्हणून सांगता. संवसारांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या लोह पुरुष सरदार पटेलाच्या नर्मदेंतल्या पुतळ्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सकाळी लोकार्पण केले. भारताच्या एकात्मतेचे प्रतीक आशिल्लो हो 182 मीटर उंचायेचो स्टॅच्यू ऑफ युनिटी स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी परस दोबरात उंच. देशभरातल्या सगळ्या न्हंयांच्या उदकान ह्या पुतळ्याचो जलाभिषेक जालो. हो पितळ आणि स्टिलाचो पुतळो 33 म्हयन्यांच्या विक्रमी वेळेत उबारला. एका जाग्यार उबो आशिल्लो पोज घेवन पुतळो उबो करप तितले कठीण न्ही, मात एखाद्या व्यक्तीची चलताना पोज आशिल्लो पुतळो उबारप हे इंजिनियरिंगाच्या नजरेन मोठे आव्हान. सरदार पटेल नर्मदेवेल्या सरदार सरोवर धरणावटेन चलत वता अशा पोजीन हो पुतळो उबारला. वराक 130 किलोमीटर नेटाचे वादळी वारे आनी 6.5 रिक्टर मेरेन भूकंप हो पुतळो पेलपाक शकता इतली ताची बुन्याद भक्कम केल्या. पुतळ्याचे खाशेलेपण पळोवया. 33 म्हयन्या भितर हो पुतळो उबारला. बुर्ज खलिफाचे टिमीचो इंजिनियरिंग सल्लो घेतला. 3000 कामगार आनी 225 इंजिनियरांनी हो पुतळो उबो केला. 1700 टन ब्रॉन्झ आनी 1850 टन ब्रॉन्झ क्लॅडिंग वापरला. पुतळ्याच्या गाभ्याक 2.10 लाख क्युबिक मीटर कॉन्क्रीट, 18,500 टन रिफायन्ड स्टील आनी 6,500 टन स्ट्रक्चरल स्टीलाचो वापर जाला. संवसारांतल्या आतां मेरेनच्या कांय उच्च पुतळ्याचे तुलनेन हो पुतळो कितलो उंच तो पळयात. स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी परस दोबराद उंच. भारतांतलो स्टॅच्यू ऑफ युनिटी 182 मीटर, चीनचो स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध 153 मीटर, जपानांतलो उशिकू दायबुत्सू 120 मीटर, अमेरिकेचो स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर, रशियेंतले द मदरलँड कॉल्स 85 मीटर आनी ब्राझिलांतलो क्रायस्ट द रिडीमर 38 मीटर. ह्या पुतळ्यान आतां भारत आनी गुजरातान आनी एका टुरिस्ट डेस्टिनेशनाची भर पडल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.